Honorable MLA for Madgaon constituency, Digambar Kamath sir, MLA for Navelim constituency, Shri Ullas Venkar sir, SP South, chairperson and other senior officials from the government. Sir, Honorable Chief Minister has taken out time from his busy schedule to review the monsoon preparedness and other developmental activities that are happening in the South Goa district. I welcome Honorable Chief Minister sir to this review meeting, and I request sir to Digambar sir to brief about the. आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा मुख्यमंत्री एक पेड़ माँ के नाम हो संदेश जो प्रायम मिनिस्टरान दिला. हांगा कलेक्टरेटान आज झाडे लायला. एक बरी सुरवात केल्या. प्रायम मिनिस्टराचो आज जो लॉन्च जाला प्रोग्राम ताची सुरवात मुख्यमंत्र्यान हांगाच्यान आज डिस्ट्रिक्टांतल्यान केल्या, साऊथ गोवा मडगांवच्यान. आनी मनसून प्रिपेअरनेसा बरोबर ताणें बाकीचे सगळे प्रोजेक्ट्स आनी कितें कितें चलता ते रिव्यू घेतले. ताजे बरोबर ताणें ऑफिसरांक सगळ्यांक सांगलां कशे पद्दतीन आतां काम करपा जाय, पावसा खातीर कितें प्रिपेअरनेस जावपा जाय हाजेरय क्लियर डायरेक्शन दिल्लें आसा. वेगळे इश्यूज जाता त्या इश्यूचेरय ताणें पुलिसांकय सांगलां कितें करपाचें, कशे पद्दतीन हँडल करपाचें हें ताणें डायरेक्शन दिल्लें आसा. हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की इतले बिजी शेड्युलांतल्यान ताणें आज बरोच टायम काडलो. म्हणजे हांगा येवन आतां 9 जावपाक गेली तरी आसतना सगळे ऑफिसरांक चान्स दिला उलोवपाक, तांचे आयकुनूय घेतलां कितें आसलें. आनी जे इश्यू आशिल्ले आज लिस्ट केल्ले ते सगळे इश्यूचेर आज डिस्कशन केलां. आनी ताणें जी कितें डायरेक्शन दिवपाक जाय ती डायरेक्शनां दिली. टायम बाउंड्री सांगलां, म्हणजे काम मन लावन काम करा ऑफिसरांक सांगतालें आनी टायमा भितर करा. अशें न्ही की सांगलें आनी 2 म्हयने लागले 4 म्हयने लागले अशें जावपाक जायना. टायमा भितर करा अशें ताणें विनंती केली. आणि साऊथ गोवा ओवरऑल मान्सून प्रिपेअरनेस ही मिटींग हांगासर आज ऑर्गनायज केल्ली. आमच्या मदीं आमचे मडगांवचे आमदार बाब दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार बाब उल्हास नायक तुयेकर, आमचो चेअरपर्सन दामू, वायस चेअरपर्सन हांगासर आसात. तशीच साऊथ गोवा कलेक्टर एकना आनी SP साऊथ. मिटींग 2 टप्प्यांनी हांवें घेतली. एक पयलीं सगळे कावन्सिलर्स आनी आमचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, कावन्सिलरांच्यो सगळ्यो समस्या म्युनिसिपालिटी रिलेटेड जितके प्रॉब्लेम्स आसले तांचे आयकून घेवन DMA, G-SUDA, इलेक्ट्रिसिटी आनी WID ह्या सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन्स दिले जाता तितके बेगीन विशेष करून वेस्ट मॅनेजमेंट हाजेर काम करपा खातीर तांचे जे पेंडींग इश्यूजूय आशिल्ले वेगवेगळे गव्हर्मेंटा कडेन आशिल्ले, DMA कडेन काही आशिल्ले ते एक्सपर्टायट करून रिजॉल्व केले. तांच्यांनी काही आपले डिमांड्सूय दवरल्या की तेंचे रिलेटेड टू देअर फंड्स जाता तितके बजेट पुराय बजेट पास जायना फुडें तांकां सगळे बजेट एक्सपर्टायट करून तांकां दिवपाचें केलें. तांचे पेंडींग फंड्स 14 फायनान्स कमिशनचे आशिल्ले ते कशा पद्दतीन एक्सपर्टायट करून स्पेंड करप, थोड्या दिसाच्या भितर तांकां नवीन व्हेहिकली आनी घेतात ते कचरो हँडल करपा खातीर त्या खातीर ते सगळे एक्सपर्टायट जाले. सेकंड मिटींग ही आमच्या साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टांतले सगळे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आनी पुराय साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टान लागपी ऑफिसर्स म्हणजे A to Z सगळ्या डिपार्टमेंटाचे हांगासर हजर आशिल्ले. तांचे रिलेटेड मान्सून प्रिपेअरनेस मिटींग विशेष करून पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट म्हणजे खंयसरूच रस्त्यार उदीक उरोवंक जायना ही जबाबदारी तेंच्यांनी फिल्डाचेर दिसतले. उदीक न आनी मोटरेबल रोड करप, सगळ्यो ड्रेन ज्यो आहा पळय साफ करप हाची ताका क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. फाल्यांच्यान आमचे सगळे AE, JE हे सगळे फिल्डाचेर आसतले, सगळे हे काम करून घेतले. दुसरे मेजर काम हे मडगांव आनी सरावंडिंगान हे सिवरेज चालू आशिल्ले. त्या सिवरेजीची पायपलायन इलेक्ट्रिसिटीचो केबल घालता आसतना फोडली म्हणून थोड्योश्यो समस्याय जाल्या. त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिवपाक लायल्या आनी जाता ते बेगीन त्यो रिपेर करपाक लायल्या जेणे करून सिवरेज परत एकदां म्हणजे सारकें जातलें आनी लोकांक कांय त्रास जावचो ना. तिसरें वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट प्री मान्सून वर्क तेंचे आसता डिसिल्टिंग ऑफ नालाज आनी रिटेनिंग वॉल्स म्हणजे ज्यो आशिल्ल्यो त्यो एक्सपर्टायट करून सगळ्यो कंप्लीट करपाक लायल्या. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे वर्क जे अंडरग्राउंड केबलिंग आसलें ते आत्तां सगळें स्टॉप केलां, बट तेजे प्री मान्सून प्रिपेर्डनेस ताच्या खातीर आशिल्लो तो कंप्लिटली तेंच्यांनी ऑलमोस्ट कंप्लीट केला 99%. थोडें कितें उरलां जाल्यार तो ताजे कडल्यान करून घेतलो. आमी डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आनी मडगांव म्युनिसिपालिटी यांच्या दोगांच्या मदीं कोऑर्डिनेशन करून बाकीची सगळी कामां तेंचे डेव्हलपमेंटल इश्यू, वेस्ट मॅनेजमेंट, प्री मान्सून, क्लिनिंग ड्रेन्स, बाकीच्यो इवन दो तेंच्यो एबंडन ज्यो बिल्डिंग्स आसात जे सामक्यो डेलिब्रेट कंडिशनान आसात तेणी जवळपास 10-12 बिल्डिंग आयडेंटिफाय केल्या. भितरल्यो 2-4 बिल्डिंग बेगीन उडोवपाच्यो. हांवें तर आतां म्हणजे कोटेशन बेसीस घेवन सुद्दां त्यो बिल्डिंग जाता तितक्यो बेगीन PWD फुडल्या 8 दिसाच्या भितर उडयतले. कलेक्शन ऑफ आनी डिस्पोजल ऑफ गार्बेज तें करपाक लायलां.
बाकीचे जी सुडाचे पेंडींग आसतलें सगळें काम ते एक्सपडायट केलां, बाकीचे तेंचे उरलेले बेगीन जातले. वेस्ट मॅनेजमेंट हे करता आसतना फाटलें म्हाका सांगपाक बरें दिसता की फाटल्या 1-1.5-2 वर्सान हांव आनी दिगंबर बाब कामत मेळून मडगांव आनी पुराय वेस्ट तशी पळोवंक वता जाल्यार आमी ट्रीट करपाक शकले. नवीन प्लांटूय बी तांकां जाता तितके बेगीन येतलो. सोनसडो लीप जालो तें म्हत्वाचें, कारण तांकां हांवें सांगपाची गरज ना. सोनसडो ते सदांच उठून पेपरार बरयताले, पण तो सोनसडो ज्या सोनसड्याचेर डेली उजो पेट्टालो पावसान सुद्दां, तो सोनसडो लीप करपाचें काम म्हज्या टेन्युअरान हांवें केलें. ओके, विशेष करून मडगांवांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर रेंट अ कार रेंट अ बायक पार्क करून दवरता. हांवें पुलिशेकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां, RTOकूय सांगलां, दुसऱ्यो एबंडंट बेश्टोच व्हेकलां पडून आसा 8 दिसाची नोटीस दिया, आनी लोक जर त्यो काडिना जाल्यार पुलीस काडून त्यो भितर उडयतले, सगळ्यो म्हणजे स्क्रॅपार धरून उडयतले. 8 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी आपले व्हेकल व्हरोंक जाय, नाजाल्यार पुलिसान मागीर फाल्यां सकाळीं व्हरून स्क्रॅपार उडयले म्हणून दोश दिवपाचो ना. म्हणजे निदान लोकां खातीर पार्किंग हे ज्यो प्लेसीस आसा पळय, चलपा खातीर जे जागो आसा थंयसर गाडयो उब्यो करून दवरपाच्यो ना, ते तांकां पुलिशेक आनी हांकां लीप करपाक लायला. लॉ अँड ऑर्डर SP सावथ हाणें रिव्ह्यू घेतला, तो मेंटेन करीत आसा. PI ट्राफीक DYSPs ह्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे मॅक्झिमम पुलिशेचो बरो कंट्रोल हाजेर दवरपाक जाय, कारण मडगांवांत कोंकण रेल्वे स्टेशनूय येता, बाकीचे सगळे इश्यूज आसा ते ताका कंप्लीट करपाक लायला. इवन दो कोंकण रेल्वेचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले तांचे ऑफिसर्स प्रेझेंट आशिल्ले, तांकां ताजेर काम करपाक लायला. आमचे GSIDC पेंडींग प्रोजेक्ट जे मडगांव इलेक्ट्रिसिटीर आसा, बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी ते सगळे प्रोजेक्ट परत एकदां ते एक्सपडायट करपाक लायला. MD GSIDC हजर आशिल्लो, तेजो रिव्ह्यू घेवन तो एक म्हयन्याभराच्या भितर ताका सगळे कॅलेंडर तयार करून दितलो, जेणे करून ते आमकां कंप्लीट करपाक जाय. कलेक्टरान इनिशिएटिव्ह घेतल्या पेंडींग आशिल्ल्यो, एक म्हणजे FRC केसीस, FRA केसीस. कालूच हांवें मिटींग घेतल्या उपरांत त्यो एक्सपडायट सगळ्यो सावथ गोवांतल्यो करपाक लायल्या. इतकेंच न्ही तर मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हेंच्या कडल्यो केसीस आसा पळय न्ही, त्योय बी फास्ट ट्रॅक करपाचें काम हे कलेक्टर सावथान सुरवात केला. तेज्या बरोबर मान्सून प्रिपेर्डनेस, एबंडंट स्टोन क्वॉरीज जवळपास 16 क्वॉरी आमी पयले फावटी फेन्स करपाक शकले, जेणे करून लोक पेवपाक वयताले तर तेंच्यांनी पेवपाक चिऱ्याच्या खणींत तर पेवपाक देंवचें न्ही, उदकान देंवचें न्ही. लोकांक कितलें उदीक खोला तें कळना, ते पुराय आमी बंद म्हणजे आतां तरी 16 क्वॉरीक आमी हें केलें, फेन्सिंग केलें. ओके, आयडेंटिफिकेशन ऑफ द डेंजरस ट्रीज त्यो मारपाक लायल्या. कंट्रोल रूम आमचो एकदम वर्किंग आसा. ओके, बाकीच्या सगळ्या A to Z डिपार्टमेंट सगळी TCP आसतली, DSLR आसतली, रजिस्ट्रार आसतले किंवा FDA हे सगळे हजर आशिल्ले. बट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आपआपलें काम वेगळे, विशेष करून फायर अँड सर्विसीस तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तांच्यांनी मान्सून प्रिपेर्डनेसा खातीर लागपी सगळें काम हे फास्ट ट्रॅक करून सुरू करचें, हें तांकां सांगलां. म्हाका खात्री आसा आमचे सगळे ऑफिसर्स दिल्ली इन्स्ट्रक्शन्स जी आसा पळय न्ही ही सगळी फॉलो करतले, आनी विशेष करून सावथ गोवा आनी एंटायर मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ही सगळी कामां एक्सपडायट जावपा खातीर बरें जातलें.